नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. ब्रिक्साची तयारी नेटान दक्षिण गोंयान लीला ताज पाक हयात ते दाबोळे मेरेन सेक्युरिटी टायट. मुख्यमंत्री पार्सेकारान ब्रेस्तारा घेतलो सेक्युरिटीचो रिव्ह्यू. रशिया, चीन, साऊथ आफ्रिका, ब्राझीलाचे मुखेली ब्रिक्साक शुक्रारा गोंयान. बिमस्टेक देशाचे मुखेली वांटेकार. प्रधानमंत्री मोदीचे चीन रशियेकडेन आकांतवादाचेर चर्चेचेर नजर. म्हादय ट्रिब्युनल आसतना कसली तडजोड काँग्रेसीचो प्रश्न. ट्रिब्युनल बाग तापोवंक बसला विजयाचो प्रश्न. मायकल म्हणटा तडजोड नाच. 21 तारखेर मुंबय तिनूय मुख्यमंत्र्याची मीटिंग. आले पुलीस क्वार्टर्सूय सेफ ना. पुलिसांचो चोराक धाक ना. चोरांनी फारायले पुलीस क्वार्टर्साचे 17 उदकाचे मीटर. दवरले हाऊसिंग बोर्डा उपरांत कांय दिसा भितर दुसरो प्रकार. समान नागरी कायदो लावपाचेर मोदी सरकाराची चाचपणी. कायदो आयोगान लोकांचे सुचोवण्यांक जाहीर केली. 16 प्रश्नाची प्रश्नावली. 45 दिसाचो प्रास. गोंयकारांक व्हडलो फरक ना. ISL 3 FC गोवाचेर पडली तिसरी हार. चेन्नईन एफसीचे पयले जैत. ब्रिक्साच्या सुवातेर शुक्रार सावन धावपळ सुरू. शुक्रारा प्रधानमंत्री मोदी धरून बाकीच्या देशांचे VVIP गोंयान पावतात. दक्षिण गोंयान लीला, ताज आणि पाक हयात ते दाबोळी मेरेन सेक्युरिटी टायट केल्या. सेक्युरिटी आणि बाकीच्या व्यवस्थेचो मुख्यमंत्री पार्सेकारान ब्रेस्तारा रिव्ह्यू घेतलो. परिशदेक केंद्राकडच्यान 75 कोटी आयल्यात. VVIP येता वता तेन्ना अर्धवर रस्ते लोकांक ब्लॉक उरतले. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स राष्ट्रांची 15-16 तारखेक 2 दीस परिशद जाता. यजमान गोंयांत 18व्या ब्रिक्स परिशदेची बऱ्यापैकी तयारी केल्या. शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत पावतलो. ते भायर बाकीच्या देशांचे VVIP गोंयांत येतात. ते खातीर केल्ल्या सुरक्षा व्यवस्थेचो मुख्यमंत्री पार्सेकारान ब्रेस्तारा नियाळ घेतलो. परिशदेच्या दिसांनी 7 CAPF आणि कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान सुरक्षे खातीर सेक्युरिटी फोर्स मागयला. ते भायर गोंय पुलिसांची मोठी फौज ब्रिक्सा खातीर वावुरतली. दाबोळे विमानतळ ते हॉटेल लीला, ताज आणि पार्क हयाता मेरेन कडक सेक्युरिटी दवरल्या. त्या भायर बॉम्ब निकामी करपी पथक, डॉग स्क्वॉड धरून बाकीचे एंटी सबोटेज वेवस्था अलर्ट दवरल्या. एअर डिफेन्साची खास वेवस्था केल्या. सरकारान ब्रिक्सा खातीर केंद्राकडच्यान सुमार 75 कोटी मागिल्ले. हो पयसो इन्फ्रास्ट्रक्चराक मोडलो. रस्ते हॉडमिक्स आणि रुंदीकरण करून लायट आणि उदकाची वेवस्था जाग्यार घाल्या. एमर्जन्सी खातीर हॉस्पिटलांनी फॅसिलिटी वाडयल्या. फुडले 3 दीस आहेत तशे एक गोवा राज्याक जी चॅलेंज फाटले म्हयनोभर आमी घेतल्या ते आमी कशें ऑपॉर्च्युनिटीत परिवर्तन केलां ताचो म्हाका दिसता प्रत्यक्ष अंदाज किंवा खात्री आनी कन्फर्मेशन जातलें. रस्त्यांचें रुंदीकरण, ब्युटिफिकेशन, खांबे हलवप, नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स घालप, आसले ट्रान्सफॉर्मर्स भायर हलवप, सेक्युरिटीची इलॅबोरेट अरेंजमेंट. पावस भरपूर पडलो, अंदूच पावस एक्सटेंडूय जालो, पण इतलें आसून ठरलेल्या वेळार सगळ्यो गोश्टी जातात हें पळोवन तशें समाधान दिसता. आमी 70 सुमार मागले तितले आयले. आमी अंदाज सादारण 70 खर्च जातलो अशें म्हटलें. त्या निमतान आमचे रस्ते रुंदीकरण जालें, हॉट मिक्सिंग जालें. अंदूच चीनात G20 परिशद जाली. हे परिशदे खातीर चीनात एक्झॉसिटी पुराय खाली करूंक लोकांक हालयल्ले. गोंयांत मात इतली ब्रिक्साच्या परिशदेक लोकांचे नित्याचे जिणेचेर मोठो परिणाम जावचो न्ही म्हूण जतनाय घेतल्या. फक्त VVIP येता वता तेन्ना तो रस्तो अर्दवरा खातीर ब्लॉक करतले. पुराय दीस रस्तो ब्लॉक दवरचे ना म्हूण पुलिसांनी स्पश्ट केलां. न्ही, रोड्स आर नॉट ब्लॉक्ड फॉर अ डे or half a day or morning session, evening session. Only that there would be control when VVIP moves. ताच्या फाटल्यान कारकेड आसतली इतल्या पुरते न्ही. वन्स ही रिचीज ओवर देर, रोड वूड बी फ्री न्ही.
इतले मजगतीं ब्रेस्तारा ब्रिक्सा खातीर ड्युटेर आशिल्ल्या कॉन्स्टेबलाक मायल्ड हार्ट एटॅक आयलो. ताका जीएमसीत घालो. कॉन्स्टेबल जीवन गोवेकार मांद्रेचो. ताची परिस्थिती आतां खंय हुस्क्या भायर आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बुधवारा राती सावन ताच्या जिवाक बरें दिसनाशिल्लें, मात तरीकूय तो ड्युटेर गेल्लो. हय, तुमकां बातम्यो आमकां येता. तो बाबडो ताची कितें वायट गोश्ट सुद्दां आयकूंक आयली. तो बरो आसा, सुशेगाद. हांवें चवकशी केली. अरे ड्युटी ही ड्युटी न्ही. नो. No. 8 hourly shift. 8 hourly shift. ब्रिक्साची तयारी जाल्या. सेक्युरिटी खातीर मॉक ड्रिलूय ब्रेस्तारा सुरू आशिल्ली. ताका लागून ब्रेस्तारा सांजे पणजे मडगांव हेवी ट्रॅफिक जाम जालो. मोबार बिचा मेरेन जॅम जाल्लो. नुवें ते मडगांव मेरेन गाड्यांनी रस्तो भरिल्लो. बंपर जॅमान लोकांक नाकाशेवट जालें. ब्रिक्साच्या वेवस्थे खातीर 4 दिसां खातीर वट्ट 5,000 पुलीस बंदोबस्ताक आसतले. तांचे 2 वेळचे जेवण, ब्रेकफास्ट आनी स्नॅकांचेर दिसाक 13 लाख म्हळ्यार 4 दिसांक 52 लाख खर्च जातलो. मात ब्रेस्तारा खंय बंदोबस्तार आशिल्ल्या पुलिसांक 5 स्टार हॉटेल ताज एक्झॉटिकांत अर्द कच्चें जेवण दिलें. पुलीस खंय 12 वरां ड्युटी करतात, ते सकाळी सांजे च्या नासतना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रशिया, चायना, साऊथ आफ्रिका, ब्राझीलाचे मुखेली ब्रिक्साक गोंयांत येतात. 15 आनी 16 अशी 2 दीस ब्रिक्स चलपाची. ब्रिक्सा बरोबर गोंयांत बिमस्टेक देशूय वांटेकार जातात. ब्रिक्स आनी बिमस्टेक दोगांचे व्हीव्हीआयपी शुक्रारा गोंयांत पावतले. ब्रिक्सान प्रधानमंत्री मोदीची चीन आनी रशियाचे अध्यक्षाकडे दक्षिण पूर्व आशियांतल्या आकांतवादाचेर कितें चर्चा जाता ताचेर जगाची नजर. गोंयांत 15 आनी 16 तारखेक शेनवार आयतारा ब्रिक्स परिशद जाता. सबंद गोंयांत टायट सेक्युरिटी अलर्ट आसतली. देशांतल्या टॉप सुरक्षा एजन्सींचे कमांडो गोंयांत पावल्यात. तांणी सुरक्षेचो ताबो घेतला. ब्रिक्सा निमतान गोंयांत रशियाचो अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चायनीज प्रेसिडेंट शी जिंगपिंग, साऊथ आफ्रिकेचो प्रेसिडेंट जॅकॉब झुमा, ब्राझीलाचो प्रेसिडेंट मिकेल तिमेर हे व्हीव्हीआयपी येतात. हे सगळे व्हीव्हीआयपी शुक्रारा गोंयांत पावतात. ब्रिक्सा बरोबर बिमस्टेक देशांचे मुखेली व्हीव्हीआयपी गोंयांत येवपाचे आसात. पाकिस्तानाक सार्क परिशदेक एकोडे उडयले उपरांत बिमस्टेक व्यासपीठाक भारताचे नजरेन स्ट्रॅटेजीक म्हत्व आयलां. ह्या सगळ्या व्हीव्हीआयपींच्या रावपाची वेवस्था ही हॉटेल लीला, हॉटेल ताज एक्झॉटिका आनी हॉटेल ओबेरॉय ह्या ब्रिक्साच्या 3 सुवातींनी केल्या. ह्या तिनूय हॉटेलांची इंटरनल सेक्युरिटी ही एनएसजी आनी नेव्ही सांबाळटली. ब्रिक्साक वांटेकार जावपी 5 देशां मदीं हे वेळार वेगवेगळे करार आनी कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जावपाची आसा. चीन आनी रशिया कडेन भारताच्या अजेंडाचेर आकांतवादाचो म्हत्वाचो मुद्दो आसतलो. पाकिस्तानाचो विशय येतलो. गोंयांत ब्रिक्साक लागून मोठ्या प्रमाणात व्हीव्हीआयपी येतात. ब्रिक्स परिशदेक 5 देशांचे मेळून 900 डेलिगेट्स येतले. रशिया आनी चीनाचे मेळून दरेके 300 म्हणजे वट्ट 600 डेलिगेट्स आसतले. सगळ्यांची सेक्युरिटी ही मोठी टास्क गोंय आनी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा मुखार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड समान नागरी कायदो लावपाचेर मोदी सरकारान चाचपणी सुरू केल्या. कायदो आयोगान युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर पब्लीक ओपिनियन घेवंक 16 प्रश्नांची प्रश्नावली जाहीर केल्या. ताचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकतीक 45 दिसांचो प्रास दिला. सरकाराचो हेतू प्रामाणीक ना म्हूण मुस्लीम लॉ बोर्डान पयलीच हरकत घेतली. आयोग सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितलो. गोंयान हो कायदो पोर्तुगीज तेंपासानो आसा. कि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीजों की तरफ हो, इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो. On the initiative of the Supreme Court, that the Government of India through Law Commission is taking the opinion of all the stakeholders, and through the stakeholders they will form a considered opinion and then give it to the Supreme Court to make a final judgment. Now it is for the Personal Law Board to consider whether they wish to be a part of the stakeholder or they don't want to be an individual identity. It's their call. But as far as the Government of India is concerned, it is the initiative of Supreme Court that the Law Commission is taking the opinion. घेऊया एक ब्रेक.